ये पहला लेने का ही नहीं था ना, ये इसमें पैक डेट नहीं है करके। सर क्या कस्टमर से आपसे जाने का ही नहीं हो, कस्टमर से खरीदो मत ना, इसमें मैन्युफैक्चर डेट नहीं है करके। ठीक है. फ्रायडे आमचो आर्ये आनी FSOच इन्स्पेक्शनाक गेल्ले. थंयसर तांकां एक स्कुटरीचेर एक मनीस प्रोडक्ट घेवन वताना पळयलो. ताका आडयलो आनी तांच्यांनी विचारलो खंयसर कितें अशें म्हणून. मागीर आयज ताका आमी ऑफिसान आपयलो आनी ताका सांगलें आमी खंयसून तूं माल व्हरता तो आमकां दाखय, बिकॉज इट वॉज ऑल भुरग्यांक जे खावपाचें आसता पळय तसलेच प्रोडक्ट आसलेले. आनी आतां तुमकां दाखोवपाक आसा की खुबशे प्रोडक्ट आसा पळय ते अशे भुरगीं एट्रॅक्ट जाता आनी ते खाता आनी इट इज ऑल नॉट गूड फॉर हेल्थ अशें तरी आमकां दिसता, बिकॉज इट इज ऑल कलर्ड आनी ते सगळे मॉइश्चर आयला ताका. बिकॉज ऑफ दॅट वी डोंट म्हणजे ताका लागून आमी हांगा आयल्या बरोबर तेज्या प्रिमायसिसान भरपूर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट आसा. आणि देन वी केम टू नो दॅट द प्रिमायसीस ऑल्सो इज नॉट लायसन्स. ही डज नॉट हॅव अ लायसन्स ऑल्सो फॉर दॅट. and he has many products which are expired. आता ही चक्री सुद्धा 2 महिन्याचं डिसेंबराची चक्री ती वॅलिड फॉर ओनली 2 months. अजून ती प्रिमायसीस आसा. तो म्हणटा कितें वी डिडंट गेट टायम टू डिस्पोज इट. बट दॅट इज नॉट करेक्ट न्ही, तेणी करपाक जाय न्ही तें ऑन दॅट टायम. आतां तो प्रिमायसीस पळयलो जाल्यार ताका पॅलेट सुद्दां ना, सगळे प्रिमायसीस जमनीर अशी बॉक्सां दवरली आसा. सो इट इज अनहायजिनीक, इट इज अनहेल्दी बिकॉज दॅट मॉइश्चर इज एब्झॉर्ब बाय द फूड. अशें करून हे सगळे प्रोडक्ट आसा आमी ते डिस्ट्रॉय करून कितलेशे हे जातले पयशे एस्टिमेट प्रोडक्ट आतां पर्यंत आमी स्टॉक काडला तो जवळ जवळ 2 लाख क्रॉस जाला. तरी तेजो कडेन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो म्हणटा पूण एक्सपायर्ड म्हणून सायडीक दवरलेलो आसा प्रोडक्ट. बट इफ ही इज नॉट डिस्पोजींग इट तातूंत रेट्स बी भोंवतात. सगळे चडशी बॉक्सां रेट्सान सुद्दां खाल्लेली आसा. सो आतां हे प्रोडक्ट असले प्रोडक्ट तो विकता. सो भुरगीं असले प्रोडक्टाक हे जातात, दे आर एट्रॅक्टेड टू दीस. वी डोंट नो वेदर दीस इज गुड हेल्दी. कित्याक सांग ही प्लास्टीक वेदर इट इज फूड ग्रेड वॉट इट इज वी डोंट नो. असले प्रोडक्ट तो विकता. ही एक प्रोडक्ट आसा हे आनी किचे ते फार्मा कंपनीन हे यूज करतात. सो हे वी डोंट नो वेदर इट इज अ यूज वन, इट इज नॉट यूज वन. इट इज हे करपाचे भायर उडोवपाचे, ते बी हाडून तो पॅक केला जाल्यार खबर ना. हे सगळे प्रोडक्ट आमचे गोंया भायरसून येतात. दिस इज हाव इट इज. मागीर हे आतां अशें आसा. सो चिल्ड्रन लूक एट दीस आनी मागीर म्हणटा कितें की जाय आनी भुरगीं खावंक सोदता. सी हाव इट इज. मागीर आनी एक आसा तेचें हे एक आसा ते हे कितें अशें फिरल्या नंतर ते खावपाचें. सो दीस इज ऑल अट्रॅक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड दॅट इज वाय चिल्ड्रन गेट फॉल सीक. हे नाका जाल्ले खावपाचें पडटा. हे पळय हे कितें हाडटा पळय स्टॉक, तो एटलिस्ट तेंच्यांनी चिंतून असले स्टॉक हाडचे न्ही अशें म्हाका तरी दिसता. बिकॉज एटलिस्ट भुरगीं हेल्दी आसत जाल्यार सगळे आमचे सगळे हेल्दी न्ही. हो ओनर कोण हो? ओनराचें नांव कितें रे? महेश मार्केटिंग आणि ते ओनराचे नाव बरखा महेश रामचंदानी. ओके. आणि आम्ही आता त्याका 30,000 रुपीज फाईन मारल्या बिकॉज ऑफ दिस अनहायजिनिक अनलायसन्स अँड एक्सपायरी प्रोडक्ट विक. अँड नाव वी आर डायरेक्टेड हिम टू स्टॉप टिल ऑल द स्टॉक इज गॉन टिल ही ऑब्टेन्स द लायसन्स. हे एक्सपायरी आहा ते खंय डिस्पोज करता मॅडम तुमी? वी वेंट टू वन कंपनी विंग मराठी वी वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणून हांगाच कितें तरी लागीं आसा नसाय. सो आमी ताका कॉन्टॅक्ट केला. सो वी आर ओपनिंग बिकॉज दे डोंट टेक विथ द प्लास्टीक कवर. सो एवरीथिंग इज ओपन and it is put in the bags like this, all the packets, and then we will send it to them for disposal.